मुरगांवांत दर वर्सा पावस तेंकलो की सिवरेजीच्या त्रासाक सुरवात। दर वर्सा लोक विटून एकच रडगाणें गायता। मात प्रशासन कानार केस काडून कांयच मनार घेतिल्लें दिसना म्हण कागाळ थळावे करतात। थंय आशिल्ल्या BZB इश्कोलाच्या भुरग्यांकय सिवरेजीच्या हळशीक वासाचो आनी थंय व्हांवपी उदकाचो भयंकर त्रास जाता। आर्डेक्सकोआ ब्युरो रिपोर्ट। हांगा कितें जाता ते एवरी इयर सिवेज लायनाचो सारके प्रॉब्लम आहा हांगा। फूल भुरगें पांय धरून वयता मागीर दुयेंत पडटा। ते केन्ना खूब फावटी ते कंप्लेंट दिले आहा जावंक ना तसली। मागीर केन्ना आतां पावसान आनी चड जाता, सारकें चड जाता म्हणटा हे टायमार सारकें क्लीन आसपा जाय। क्लीन आसल्यार भुरग्यांचे सारकें वेवस्थीत बरें जातलें आनी प्लस स्कूल आहा प्लस बरें हें आहा ग्रावंड आसा सारकें घाण जाता। ते मातशें लक्ष केलें जाल्यार बरें स्कूल बी बरें नांव येतलें। कृपा करून ते मातशें क्लीन करपाचें। 3 दीस जाले सेवरेजीचे उदीक येता वयता, म्हणजे डेली सेवरेजीचे रातचे उदीक सोडटाले, आयज दिसाचे सोडला। आनी इतलो हे प्रॉब्लम म्हाका दिसता डेली वर्सान वर्स हे पावसान प्रॉब्लम चालूच आसता। आनी आयज ताणें केला ते हिसपान सकाळीं जे उदीक आतां सोडला पळय ते ग्रावंडार गेलेले आनी ग्रावंडार भुरगीं खेळटा। ते भुरगीं जी खेळटा तांकां डेंगू मलेरिया हे सगळे दुयेंस जावपाक शकता। ते जाले दुसरें म्हणटा ते इस्कूल लागीं आहा, इस्कूल लागीं आहा ती भुरगीं येता वयता ती भुरगीं इस्कॉलाक वयता ती तांकांय प्रॉब्लम। आनी हे जे उदीक जे वयता हे दर्यान वयता, हे कनेक्ट जाता दर्यान, हे सेवरेजीचे उदीक दर्यान वयता। दर्यान गेलेले उपरांत तुमी जाणा आसतले ते उदीक मागीर आमी नुस्तें हाडटा, ते नुस्तें उदीक पिता, कितें जाता प्रॉब्लम जाता, ते सगळे प्रॉब्लम परतून आमकां प्रॉब्लम जाता, इफेक्ट आमकांच हे जाता। हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन की जाता तितले बी हे दर्यान जे सेवरेज सोडटा ते बंद करा आनी वास्कोन जितले बी सेवरेजीचे प्रॉब्लम आसा वास्को ते टोटली सेवरेजीची प्रॉब्लम बंद करा आनी ही जाता इतली बेगीन सेवरेज बंद करा। कित्याक लागून हिंगा इस्कूल आहा, उदीक जे दर्यान जे सोडपाक लागला, हांव मागता की गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन मागता की तेमी फटाफट कितें एक्शन घेवची हेजेर, कित्याक हिंगा आमकां चड त्रास जावपाक लागला, हिसपा भायर त्रास जावपाक लागला। तुम्ही लास्ट इयर तेंच्यान एवरी इयर हे करता, हेच्या पयलीं सुद्दां एक मिडिया येवन गेल्ली, तेंच्यांनी रिसर्च केल्लो, खूब सारके हांगा धाडून ते भुरग्यांचे तेंच्यांनी व्हिडिओ सुद्दां केल्ले। हे वॉटर जे सेवरेज आसा पळय हो एवरी इयराचो प्रॉब्लम आसा। आमी इतले तांकां सांगलेले पूण आजून पर्यंत काय आमकां सोल्युशन मेळोंक ना। आमच्या भुरग्यांक हे प्रॉब्लम फेस करचो पडटा। इतले हांगाच्यान भितर येता आसतना इतले घाणी मारता, क्लासीन सुद्दां केन्ना केन्ना बसोंक जायना, शिकोवपाक सुद्दां आमकां त्रास जातात। आनी हे घाण उदक म्हटल्यार एक डिजीज स्प्रेड करपाचें एक हे भुरगीं आमची सीक जायत म्हणून आमकां भंय दिसता। हे एवरी इयर आमी सांगता पूण हेचें सोल्युशन आमी नकळो आतां केन्ना जातलो तो। आतां होप आतां ह्या वर्सा सुद्दां आमी हे सांगता, सेम थिंग रिपीट करून करून आमकां परत आतां येयला बेजार एक्चुअली। सो 3-4 फावटी सांगले आसतले। आतां हे ड्रेनेज आमी अशेंच पळयतात एवरी इयर, हो रेनी सिजन स्टार्ट जालेल्या बरोबर दीस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। सकाळ फुडें येयली काय हे आमकां गंगा आमची ही पार करून भितर येवचें पडटा। सो दीस इज व्हेरी बॅड। सो इट इज माय हंबल रिक्वेस्ट, please do something and protect our children, those who are coming in us to school. Lot of problem. They may not go out of the campus due to the water loss. Water problem is there because water is always most of the time the students are making very much other things.